जुदायाच्या राजा हेरोद राजा चलयतालो तेन्ना अबिसादाच्या वांगड्याचो जाकार्यासा नांवाचो एक यादनीक आसलो. एलिझाबेथ नांवाची ताची पोतीन एरोनाचे संस्थेची आसली. चुकोय नासतना सर्वेस्पराचो सगल्यो आज्ञा आनी फर्मान्यो पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार दवरमूत आसली. तांकां भुरगीं बाळां नासलीं, कित्याक एलिझाबेथ वांचती आसली आनी दोगांय उतराय पिरायेर पावलोलीं. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगड्याच्या पाळयेन देवा मुखार यान्निकाची सेवा करता आसतना यान्निकाची सेवेची चाली पोरमोणे ताचेर सोत पडली. देखून धूप जळूंक तो सर्वेस्पराच्या पोस्ताना भितर गेलो. धूप जळोवच्या वेळार सगळो लोक भायर रावन मागणें कोत्तालो. धूप पावडेचे उजवेक कुशीक उबो आसलो. सर्वेस्पराचो एक दूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकार्यासाक गाबल्लो आनी ताजेर कापेरो देंवलो. पूण देवदूतान म्हणलें, जाकार्यास, तूं कापू नाका. तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथीन तुजे पोतीनी तावन तुका एक भुरगो जल्मलो आनी जुआव म्हूण तूं ताका नांव दितलोय. तूं कुशाल जावन मुरगोटलो आनी ताच्या जल्मान जायतीं जाणां कुशाल जातलीं. तर तो सर्वेस्परा मुखार व्हड जातलो. सोरो आनी लागरे कितेंच तो पिवचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुसप्यान तावन तो पवित्र आत्म्यान भोगतलो. इस्रायलाच्या जायत्या पुतां धुवांक सर्वेस्पर ताच्या देवाशी तो पोत्तून हाडटलो. आवय बापायची आनी तांच्या भुरग्यांची कारसां एकामेका तांय तो वळून हाडटलो. फित्रूक तो दळवंत मनशांची जाणवाय शिकयतलो आनी अशें सर्वेस्पराक पुरती एक पर्जा तयार करचे खातीर तो तांचे फुडें एलिजाचें मोन आनी बोल घेवन चलतलो. जाकार्यासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें. तर हांव म्हातारो जालां आनी म्हजी पोतीन उतरां पिरायेक पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, हांव गाब्रिएल देवाच्या फुड्यांत उबो आसा तो. तुजे कडेन उलोवंक आनी बरी खबर तुका दिवंक म्हाका देवान तुजेशी धाडलां. पळय, म्हज्या उतराचेर तुवें भावा दवरूंक ना म्हूण ह्यो वस्तू घोडो पर्यंत तूं मोनो ओंत्तलोय. तुज्या उल्याक जावचें ना. म्हजी उतरां मात तांच्या वेळार पाळोवन येतलीं. इतल्या म्हणसर लोक जाकार्यासाक रावतालो आनी पोसनान ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतोच ताचे लागीं उलोवंक ताच्या नजो जालें. देखून पोसनांत एक दर्शन ताका मेळ्ळें म्हूण ती समजली. तो ताका फकत कुरवो कोत्तालो आनी मनोच उरलो. तांच्या सेवाधर्मेचे दीस भरतोच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पोतीन गर्भेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, सर्वेस्परानूच हें केलें. म्हजेर आपली दयाल दिश्ट घालून मनशां मदीं हांवें भोगलोलो बेमान ताणें पयस केलो.